बेलबार न्हंयेत काल मेल्ले माणगे मेवले। 4 दिसां आदीं 2 माणगी मेवल्ली। रान खात्यान पंचनामो करून पोस्टमॉर्टमा खातीर मेल्ले माणगे धाडला। ताचो अहवाल आयले उपरांत ते कशे मेले ताचें कारण कळटलें, अशें रान खात्याचो अधिकारी गावसान घडणुकेचे सुवातेक भेट दिले उपरांत सांगले। फाटले खेपे 2 माणगी मेल्ले जाल्यार तशेंच कोणेच आमकां सांगूंक ना, अशेंच ताणें ह्या वेळार सांगलें। बेलपार न्हंय कुशीक सद्याक उदक शिंपणावळ खात्या वतीन 2 पंप हावस उबारपाचें काम झुजा पावड्यार हातांत घेतलां। ह्या वावराक लागून न्हंयेचें उदक हदूळ जातलें आनी नुस्त्या वांगडाच हुंतां माणगी मरतलीं, अशें आमी सरकाराक खूब खेपे सांगलां। फाटले खेपे 2 माणगी मेल्लीं, ती सीडीपीचे भटेक लागून मेल्लीं, असो दावो बाबुराव गाड हाणें केला। मी इतके दीस आराडटा की हयसले हे गडूळ पाणी जावन हे नुस्तें मरता, ते नुस्तें पकडपी ती हुदा म्हणटा आमी तांकां, ती मरतलीं, सो मगरी मरतले अशें आमी इतके दीस आतां आरडत आहा। इतके गडूळ पाणी जाल्लें आहा ते आमी फोटो सुद्दां काडले तेजे आनी दाखयल्ले आहा। गेल्या हेका 2 दीस जाले मगरी 2-3 मेल्ले, पूण हय ते आतां भरती येता ते होऊन गेले आनी ही आतां ऑलरेडी एक हूंय मेल्ली आहा। ती जी हूंय वयर चडटा मातयेचेर तेंचे ते बकेट लागून तेच मेले अशें दिसता, कित्याक ते मगरी वयर ऑलरेडी हे मातयेर बी भोंवता, पूण म्हाका दिसता ते बकेट लागली तेंच्या शेवाळ्याची आनी मेल्ली आहा। अशी जर हे मगरी प्राणी जर हे नुस्त्यांतले मरांक लागले जाल्यार कितें करपाचें? भविश्यांत हे कितें आसतलें न्हंयेत? हे जीव जंतू सगळे मरानूच वयतले। आतां हे बघ इतले गडूळ जाले की तांकां बिचाऱ्या त्या जीव जंतूंक श्वास सुद्दां घेवपाक मेळना आसतलो ह्या उदकांत। तेन्ना लोकांनी जागे जावचे, अशे हे आमचे जर प्राणी मरांक लागले जाल्यार कितें जातलें? तेन्ना लोकांक मातशी जाग येयना, कितें चल्लें हें आतां हेचेर येवन फॉरेस्टान येवन पळोवपाचें आनी हेचो पंचनामो करपाचो।